हय. अशा काल तुझ्या घरान चोरी जाली, कितल्यांक सुमार ही घटना घडली, कितले लोक आशिल्ले, कितें सांगपाक सोदता? अरावंड न्ही 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले बॅक सायड ग्रील तोडून मुगेले आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आनी आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडलें बेडरुमाचें आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनी मागीर चलयेक बी मारलें थापटांनी लातांनी मारलें म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपाक तुजी आवय बी आशिल्ली दिसता घरान? आवयक बी तिका खाटी वेल्यान बी सकयल उडयलो आनी ती बाबडे पेशंट पयलींच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तुका ती बाबडी बेशूट केली मागीर आनी मागीर आमचे कडेन बी सगळें हें तिजोरीची चावी मागपाक लागले आनी आमकां बरें आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागले चाकू घाल मान उडयता आमकां आनी मागीर घोवान म्हणलें की तुमकां आमी आपूण दिना जाल्यार ती जाय ते मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले आमकां ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 रगड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले ते ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें म्हाका खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हूण हांवें दवरलें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेलें म्हजें आनी हाताची कापडां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें पयशे व्हेले काय? चोडवाकूय मारला आमकां सगळ्याक बडयलो भरपूर तुमी 3 जाण आशिल्ले, 4 जाण आशिल्ले? ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले हां. आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रुमाक आनी मागीर तुमकां हांवें कांयच अंदाज लागूंकूच ना? ना कांयच कळूंकूच ना आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळूना असो एक कितें जालां म्हणून बी कळूना आमकां सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां? म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपाक कित्याक कसो आमगे ते ग्रिलाक ग्रील ना म्हूण तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपाक लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपाक लागले कोणी तरी आया वाचया तेन्ना आमकां तें सगळें कोणाक हाकाय बांदलें मागीर घोवा एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें तरी ताणें सोडूना आमकां आनी कोणा बुसकी मारले अशें आनी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी जैरा उठयलो आनी मागीर आमी जैराची गाडी घेवन जी हांगा चिखली हॉस्पिटलान तुमकां आनी कितले मार लागला दिसून येतात म्हाका रोडांनी बरयलें ताणी म्हाका म्हगे चली तकलेक मारीत आसले? बुटांनी मारले आमकां एकदम सांगोळा मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां लँग्वेज कशी यूज करता ते बिहार टायप उलयताले कितले जाणटे अशे लोक आसले काय भुरगे कशे? सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले तांणी हेल्मेट घाल्ले तोंडाक बांदिल्ले तांणी मागीर तुमकां तें कांयच कळूंक ना, डायरेक्ट आयल्यान मारपाक लागले? मारपाकूच लागले सगळें डायरेक्ट मारपाक लागले जशें सागराची बोड फोडलें न्ही रक्तबंबाळ जालो की आमी कॉलेप्स जाले सारकीच मागीर तुमकां धमकी बी दिली म्हणून आयकता की तुमी पयशे दिना जाल्यार? ना जाल्यार तुमी सुरी घालता म्हणटा पुरो मार नमस्कार सगळ्यांक. सद्याक प्रुडंट आसा बायणा, सद्याक आमी प्रुडंट पावला बायणा आनी आमी जाणा ही चामुंडी आर्केड बिल्डींग आनी हांगा एक आज मेजर डेकोयटी जाल्ली आसा जे आमकां सगळ्याक इन्फॉर्मेशन सद्याक तरी मेळटा की अरावंड 7 ते 8 लोक एक 6 फ्लोराचे सागर नायक म्हणटा तो एक बरो बिजनसमॅन आनी ताजी बायल हर्षा ताजी चली नक्षत्रा आनी ताजी माय एक 6 फ्लोराचेर आशिल्ली आनी सुमार एक 2 सुमार 7 आर्म्ड लोक भितर घुसले आनी तांच्यांनी एक हेल्मेट घातलें आनी तांच्यांनी ते घोवाक मारपाक चालू केलें ताका बांदून दवरलो आनी सद्याक जे इन्फॉर्मेशन मेळटा गोल्ड आनी ताजे भांगर व्हेल्लें आसा
जे आमकां भितरल्यान खबरी कळटा की जे मनीस आसा ते खंय तरी वळखीचे आसूंक शकता, कित्याक ते फुडल्या दारांच्यान येवंक ना, ते फाटल्या वाटेच्यान खंयच्यान तरी शिडी लावन आयल्या अशें कळून येता. तांचे खंय तरी CCTV हे बिल्डिंगेन कितल्यो आसा आनी कशें आसा हें तांकां खबर आशिल्लें आनी ताका लागून तांच्यांनी सगळे CCTV अवॉयड करपाक ट्राय केल्यो. जे आनी फुडें आमकां इन्फॉर्मेशन कळटा की भितरल्यान जेन्ना ते घरा पावले तांकां एक्झॅक्ट लोकेशन खंयचे रुमान भितर कोण रावता, ते घरान भितर 3 बेडरुमां आसा, खंयच्या बेडरुमान कोण रावता आनी खंयचे कितें आसा, तेजो लेआउट कसो आसा, आलमार कशी आसा, खंय तिजोरी आसा, ते सगळें ऑलमोस्ट तांकां खबर आशिल्लें. आनी खंय तरी एक प्लॅन्ड हो जावंक शकता. एक आमी पयल्या फाटल्या दिसांनी म्हापसा अशीच एक डेकोरेटी जाल्ली आनी इट इज लुकींग लायक अ सिमिलर मोडस ऑपरेंडी, कित्याक हांगाय एक अरावंड 7 लोक आशिल्ले. मोडस ऑपरेंडी इज द सेम. जी बायल आमचे कडेन आतां उलयताली तिजो फोन खंय तरी घेवन गेल्ले आसा आनी पुलिसांचो एक प्रयत्न आसा ताका ट्रॅकिंग करपाचो. हांगा ऑलरेडी डॉग स्क्वॉड आयिल्लो आसा, फॉरेन्सीक आयिल्ले आसा. हांगा सद्याक साऊथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा आयिल्ले आसा, DYSP मोरमुगांवचो आमचो गुरुदास कदम आनी बाकी सगळे खंय तरी हांगा एक वेगळे पुलीस स्टेशनाक टिम्यो आयिल्ल्यो आसा. आनी खंय तरी आमकां कळून येता की सद्याक तरी पुलीस आर इन्वेस्टिगेटींग टू ऑल एंगल्स. CCTV फुटेज आमचे व्हेरीफाय करपाक लागल्या. CCTV फुटेज जे आमकां दिश्टी पडटा तांचे तरी कळून येता की तांकां खंय तरी एक अंदाजो आशिल्लो आनी ते अवॉयड करपा खातीर ते वेगळे वाटेच्यान भायर सरले. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. सर हॅलो हय लायव्ह आसा हय लायव्ह आसा. सर मतलब ऐसे क्या लेके आ रहे हो कि बाहर से लाइव का सर आज एक मेजर डेकोरेटी हुआ है बायना एरिया में, आप भी यहाँ पर हैं, क्या सिचुएशन है सर यहाँ पर? देखिए, एक रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डेकोरेटी का, उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है. सर कोई CCTV फुटेजेस वेरीफाई? सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. सर इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. कुछ सर पैटर्न कुछ सेम है वो माफसा और ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. थैंक यू सर. सद्याक आमी आसा हे बिल्डिंगेन आनी आमकां आतां आमी तुमकां दाखोवंक सोदता. दिस इज द बिल्डींग, दिस इज हाव इट लुक्स लायक. आनी आमकां आतां हांगा दिश्टी पडून येता की हे जे चोर आशिल्ले ते खंय तरी हे फाटल्या वाटेच्यान आयले. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हांगा सगळे वाटेन CCTV कॅमेरा आसा आनी CCTV कॅमेरा आसा म्हूण ते खंयच्यान तरी फाटल्या वाटेच्यान जे जाग्यार खंय एक्सेस मेळना, जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ते हे फाटल्या वाटेच्यान खंय तरी आयले आनी अशें हांगच्यान भितर सरून ते डायरेक्ट हे बिल्डिंगेच्यान एक्सेस करून थंय लिफ्टान भितर वयर चडून ते वयर चडलेले. 7th फ्लोराची ही बिल्डींग, 6th फ्लोराचेर हो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी दीस वॉज द लिफ्ट दॅट दे वर युजींग. हांगा जे आमकां दिश्टी पडटा ही लिफ्ट, हांगा हे लिफ्टी कडेन हो सगळो यूज केल्लो आसा. पुलीस टिम्स आर ऑन सायट आनी वेगळो तपास चालू आसा. आमी जस्ट SP कडेन उलयल्ले आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की दे आर व्हेरीफायींग ऑल दी CCTV फुटेजीस and trying to collect all the more evidences whatever is related to this case. आतां सद्याक तरी अशें कळून येता की जो मेन ताजो जो ओनर आशिल्लो फ्लॅटाचो सागर नायक म्हणटा तो सद्याक इंजर्ड जाल्लो आनी ताका खंय तरी चिकालिंग हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. ही इज प्रेझेंटली आउट ऑफ डेंजर. राती काल 4 सुमार ताका चिखली हॉस्पिटलान व्हेल्लो आनी थंयच्यान मागीर बिकॉज ही हॅड गॉट लॉट ऑफ हेड इंजरीज CT स्कॅन करपाक ताका GMC व्हेलो आनी फ्रॉम देर ही इज बीन बॉट बॅक टू चिकालिम हॉस्पिटल. लेटस्ट अपडेट इज आउट ऑफ डेंजर. आनी जी बायल आसा आनी ती धाकटें भुरगीं आसा, नक्षत्र म्हणटा ती चली आसा, ते सद्याक आर इंजर्ड बट दे आर नॉट इन टू अ ग्रिवियस इंजरी. दे आर बॅक होम. पूण ताजो जो घोव आसा सागर नायक म्हणटा तो, ही इज अ बिझनसमॅन आनी तो MPDन कामाक आशिल्लो. तो आतां सद्याक ही इज इन चिकालिम हॉस्पिटल आनी प्लॅन्स आर फूट दॅट दे आर ट्रायंग टू शिफ्ट हिम टू मणिपाल हॉस्पिटल बिकॉज इज ऑल्सो हार्ट पेशंट. सद्याक हांगा सगळे पुलीस टीम आयिल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक.